द्वितीय पुस्तकांतले वाचप. मोइजे मोवाबाच्या मैदानात हावन नेबो पर्वताचेर जेरिको मुखल्या पिसगाच्या शिकाराचेर चडलो आनी सर्वेस्परान ताका सगलो देश दाखयलो. दान पर्यंत गिलेयाद, सगळे नफ्ताली, एफ्राईमाचो आनी मानासेचो प्रदेश, अस्तमतेच्या दर्या पर्यंत जुदाचो सगलो प्रदेश, नेगेब आनी जोवरा पर्यंत काजरा माडांनी भरलेल्या जेरिको शहराच्या फालक्याचे मैदान. आनी सर्वेस्परान ताका म्हणलें, होस्सू तो देश जो हांव अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक दितलो म्हूण हांवें सोपोत घेतलो. म्हणून हांव तो तुजे संततेक दितलो. तुज्याच दोळ्यांनी हांवें तो तुका पळोवंक दिलो. पूण तूं न्हय उतरून थंय वेसो नाय. थंय मोवाबाच्या देशांत मोइजे सर्वेस्पराचो सेवक सर्वेस्परान सांगिल्ले प्रमाणे मेलो. मोवाबाच्या देशांत बेत पेयोरा मुखार आसलेल्या फालक्यांत ताका मातयेक पायलो. पूण ताच्या निकेपाची सुवात खंय आसा म्हूण आज पर्यंत कोणाकच कळीत ना. मोइजे 120 वर्साचे प्रायेर मेलो, पूण ताचे दोळे मंद जावंक नातले आनी ताचे बळ देंवोंक नातले. इस्रायेलींनी मोइजे पासत मोवाबाच्या मैदानार 30 दीस रुदान केले आनी अशें ताचे पासत रुदानाचो काळ संपयलो. नूनाचो पूत जोशुआ जानवायाच्या आत्म्यान बरो नासलो, कित्याक मोइजेन ताचेर आपले हात दवरले. सर्वेस्परान मोइजेक दिल्लो आदेश पाळून इस्रायेलींनी ताचे उतार आयकले. ह्या उपरांत मोइजे तसलो प्रवादी इस्रायेलांत उपजोंक ना. सर्वेस्पर ताचे कडेन मुखामुखी उलयलो. इजिप्तांत फाराव्या विरोध, ताच्या सर्व सेवका विरोध आनी ताच्या सगळ्या देशा विरोध खुना आनी आजापा करूंक सर्वेस्परान धाडल्या मोइजे सारको हेर कोणूच प्रवादी ना. सगळ्या इस्रायेलाच्या दोळ्या मुखार मोइजेन केल्ली तसली व्हड आनी भयंकर कृत्यां हेर खंयच्याय प्रवाद्यान करूंक नांत. देवाचे उतार हे. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तुजो भाऊ सूख करीत जाल्यार तूं वोस आनी ताची सूख तुजे आनी ताचे मदें गुठान ताका दाखोवन दी. तो तुका आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें फाटीं हाडलोय म्हूण जालें. पूण तो तुका आयकना जायत जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुजे सांगाता आपोवन व्हर. कित्याक हर एक फिर्याद 2 वा 3 साक्षी आसून रुजू करूंक जाय. आनी तो तांकांय आयकना जायत जाल्यार ही सगळी संगत सभेक कळय. आनी तो सभेकी आयकना जायत जाल्यार तो एक अणभवर्त्या बरी वा सुंकागरा बरी म्हूण लेखून ताका सोडून सोड. देखून सतच हांव तुमकां सांगतां, जे कितें संवसारी तुमी बांदतात ते सर्गी बांदून आसतले, आनी जे कितें संवसारी तुमी सोडयतात ते सर्गी सोडोवन आसतले. त्या शिवाय हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितरले 2 जण एक मनाचे जावन खंयची एक वस्त मागतीत जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो. जंय 2 वा 3 म्हजे नांवे सांगाता मेळटात थंय हांव आसा तांचे मजगत. देवाचे उतार हे.